गणपतीची पुनव सकाळी उठली नाली जुली आणि आमचं कंप्लीट दीस फूल डे उपास असतात आणि आमची जी रानान जी बरी फळां असतात ती फळां ती सगळी फळांची आमी कापून एक दोणो करता दोणो करून ते दोण्यान भरून हांगा हाडटा हांगा हाडले म्हणटरी आमचे खूब जाणां बायलो आसता ती वडाची पयली पुजा करता तेज्या नंतर आमकां कितके जाय तितके फेरे घालता तेका वडाक आणि मागीर प्रत्येक बायलेच्या कपलाक लावन तांकां दोणो दिता आणि ते आमी फूल डे आमचो तो उपास आसता की फळांच खावन आमी रावता त्या दिसाक आणि दूध पियेत. म्हाका दिसता आयज मातसो पावस पडलो कितें परिणाम पावस पडलो तरी आमकां ह्या दिसाक आयज आमकां कितलो पावस पडलो तरी आमकां तो लागना की आमचे पुजेचीच हें आसता न्हू म्हणून मनान आमची एक पुजेचो ध्येय आसता की पुजा आमची कंप्लीट जावपाक जाय तेज्या खातीर आमकां पावसाची कसली भंय दिसना कसली कितें येयलें तरी भंय दिसना. तुम्ही कितली वर्सां जाली एकवट पाळटात? आतां हांव लग्न जावन म्हाजी 24 वर्सां जाली एकवत पायता. नमस्कार. आयज वटपौर्णिमाच्या दिसा आयज पावस नासलो फाटल्यान पण आयज भरपूर पावस पडलो आनी आयजच्यान पावस सुरू कसो दिसता. आयज वटपौर्णिमा आयज आमी वडा कडेन येतात आनी वडाच्या झाडा कडेन येतात आनी वडाच्या झाडाक 100 वर्सां आयुश अशें आमी वडा कडेन मागतात की आमच्या अशें घरकाराक बी अशें 100 वर्सां आयुश दिवचें. तशेंच आमी एक नेवेद म्हणटा दवरतात देवाक तेतून 5 आमी जिनस घालतात पणस केळी आंबे अननस फेरे मारतात न्हू फेरे आनी 5 आमी फेरे मारतात आनी आमी वडा कडेन आमी मागतात की आमकां अशें आमच्या घरकाराक आयुश दिवचें 5 वर्सां तशें. दीसभर एकवट तुमचे आमचे आयज आमकां आयज उपास आमी कितें अशें फळांवर अशीं फळां खातात आनी मेन म्हटल्यार आमचे नवीन जोडपें आसतात लग्न जाल्लें ताका वजें म्हणून येता आनी ताका पयले भटा कडेन भट येता आनी ताका उजयता आनी ताका शिताचें हें घालून ताका उजयतात आनी ताका मागीर ताका तेजें हें. तुका कितली वर्सां जाली एकवट पाळटा? म्हाका आतां 15 जातलीं वर्सां. कितली? 15 वर्सां. पूण ह्या वडा कडेन भरपूर गर्दी आसता? भरपूर गर्दी आसा. आयज पावस न्ही मातशें कमी आहा अशें पावस मागीर लोक येतलो अशें आमी पावस आनी म्हणजे तुमचे उमेदीचे एकवट मशीचे एकवट सगळ्याचे आमी सोळशीण बायलो आमी वडा कडेन येतात बरी थोडी कापडां न्हेसतात साडयो न्हेसतात आनी एकामेकाक वायन दितात आमी अशें म्हणून आनी पांय पडटात अशें आमी आनी घोवाक आयुश्य मागतात. हे आमच्या ते वडाच्या झाडा कडेन आमी मागतात की आमकां अशी आई दिवची आमच्या घरकाराक